नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि अदिप्ती काकोडकरांच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। शिरवय कनालात एकले बुडले जाल्यार बागा दर्यांत बुडून आनीक एकल्याक मरण पुलिसांनी केलो घडणुकीचो पंचनामो तपास आसा सुरू। कार्यकाळ सोंपूनय गोंय राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ आसा कार्यरत। संचालक मंडळार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठात याचिका। जुवारी न्हंयत रोरो फेरीची ट्रायल सुरू। न्हंय कनेक्टिव्हिटी वाडोवपा खातीर सरकाराचो फुडाकार बेगीनूच येतली गोंयकारांचे सेवेत। आयतारा सांजेर कांपाल वाठारात एलपीजी गॅस पायपलायनींतल्यान जाली लिकेज। पायपलायनीक पेटलो उजो। घडणूकदार दाखल जावन उजो पालोवपी दळान हाडलो उजो नियंत्रणात। सांगेर वाल्किनी वाठारात रावपी रमेश तुकाराम नायक ह्या जाण्टेल्याचेर आयल्या वायट परिस्थिती। जाण्टेले कोणाचोच ना आधार। स्पेशल रिपोर्ट। आणि शिरगांव जात्रेविशीं फेलिगोमसान केल्ले बाकीत थारले खरें। जात्रेक जाल्ली लोकांची गर्दी पळोवन चेंगराचेंगरी जावपाची उक्तायल्ली शक्यताय। आता खबरो विस्तारान। कळंगूट बागा दर्यादेगेर खेळटा उत्तर प्रदेशांतल्या 6 वर्साच्या चलयेक उदकांत बुडून मरण आयलें। जीवरक्षकांनी वाटावपाचो यत्न केलो मात अपयशी थारले। पळयात पुराय बातमी। कळंगूट बागा दर्यावेळ उत्तर प्रदेशांतले 6 वर्साचे चली उदकान खेळटाले। ताच्या वांगडा ताचो व्हडलो भाव आशिल्लो, मात व्हडल्या भावाचें लक्ष चुकून चली उदकाच्या प्रवाहान केन्ना व्हांवून गेली हेच कळूंक ना। धाकटी भयण दिश्टी पडना म्हूण भाव सोदपाक लागलो। थोड्या वेळा उपरांत ते चली जीव रक्षकांक दर्यांत बुचकळटाना दिश्टी पडले। ते चलयेक उदकांतल्यान भायर काडून लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केले, मात हॉस्पिटलांत हाडच्या पयलीं त्या चलयेक मरण आयिल्ल्याचे दोतोरांनी सांगले। पुलिसांनी घडणुकथळ वचून घडणुकीचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। संदीप कुमार के साथ में भेजा था मैंने बीच पे 6:30 बजे बच्चों को घूमने के लिए। मैंने कहा था इनको पानी में नहीं जाने देना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कहीं ठीक है, और इनको आधे घंटे में वापस लेके आना है। कहीं ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपनी दुकान पे काम कर रहा था। फिर बाद में फ़ोन आया 1 घंटे के बाद कि लड़की नहीं मिल रही है। फिर मैंने अपना शॉप बंद किया। बंद करने के बाद तुरंत ढूंढने को गया। फिर 2 घंटे तक मैं पानी में ढूंढता रहा, मुझे मिली नहीं। आप भी बीच पे थे? हाँ, मैं भी बीच पे ढूंढने के लिए आया जब मुझे फ़ोन आया था। आपको फोन आया था कि फ़ोन आया था बेटी गुम हो गई है, मिल नहीं रही है। ओके। किसने फोन किया था आपको? फ़ोन संदीप कुमार ने किया था, मेरे साथ काम करता है वो। हाँ। उसने मुझे फ़ोन किया था। उसके बाद मैं गया ढूंढा, देखा बहुत 2 घंटे ढूंढा। मेरे काफ़ी दोस्त थे, ढूंढ रहे थे सब लोग, नहीं मिला। फिर थोड़ी देर के बाद, आधे 1 घंटे के बाद, फिर काफ़ी दूर जाने के बाद फिर उधर पाया। तब बच्चे की सांस चल रही थी। जब मैं गया तो उन्होंने बोला सबने मर गया। जब मैंने उसको हाथ लगाया, उसको ठोका, तो मैंने कहा जिंदा है वो। उसको ट्रेंच किया, फिर हॉस्पिटल में आया। फिर मैं यहाँ पे आया, आने के बाद बोल दिया डेड हो गया। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसमें? संदीप कुमार को जिम्मेदार मानते हैं। आम्ही असा सध्या कांदोलीम PHC सेंटरान आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे आताच अशी खबर कळ्ळ्या की 7:30 ते 8 वरांचेर एक 6 वर्साचे माणकुले जे चेडूं आसा हे खंय तरी ड्रावन जाल्ल्याची खबर बागा एंडा कडेन अशी खबर येयल्ली आसा। जेन्ना आमी थंय पावले तेन्ना आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो आनी आमकां अशें कळ्ळें की हे जे 6 वर्साचे चेडूं आसा ते आपल्या फॅमिली वांगडा बिचाचेर बागा हांगासर भोंवपाक येयल्ले। जे वांगडी आशिल्ले ते एका फॅमिली मेंबराक एक कोणाचो फोन येयलो आनी फोनार उलयता तेजी खंय तरी त्या चेडवा वयली नजर गेली। जे चेडूं आसा 6 वर्साचे ते उदकांत खेळटा आसतना खंय तरी ते फुडें पावले आनी अचानक ते ड्रावन जावपाक लागले। थंयसरले जे घटनाच्या जाग्या वयले जे काही लोकल आशिल्ले, काही टुरिस्ट आशिल्ले, तेंच्यांनी ही गोश्ट पळयली आनी तेंच्यांनी कलंगूट पुलिसांक खबर केली। तेची त्या 6 वर्साचे चेडवाक शोधाशोध करपाक सुरवात जाली। थंयसर पिल्यांचे जे फायर आसा ते घटनास्थळी पावले
आणि कलंगूट जे पुलीस आसात ते सध्या थंयसर पावले आणि त्या चेडवाक खंय तरी सोदपाक सुरवात केली. फुडें वचून खंय तरी एक 2.5 ते 2 किलोमिटरा वयर जेन्ना हे चेडू जे आसात ते खंय तरी ल्हारां बरोबर उदका वांगडा खंय तरी ट्युरिस्टाच्या पांयाक आढळ्ळे तेन्ना ट्युरिस्टांनी त्या चेडवाक वयर काडले आणि पुलिसांच्या हातीन दिले. थंयसर तेंच्यांनी पिलेन फायर तशेंच कलंगूटच्या पुलिसांनी त्या चेडवाक CPR दिवपाचो प्रयत्न केलो आणि CPR दिता दिता खंय तरी तेंच्यांनी त्या चेडवाक टॅक्सी एक आपयली आणि त्या टॅक्सीन घालून कांदोली PSC सेंटरान उपचारा खातीर हाडले. जेन्ना त्या माणकुल्या चेडवाक जेन्ना उपचार करता आसतना डॉक्टरांनी सध्या मृत्यू घोशीत केल्लो आसा. सध्या त्या चेडवाची फॅमिली तशेंच पिलेन फायर आणि कलंगूटचे पुलीस जे आसात ते हांगासर PSC सेंटरान इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर पाविल्ले आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. शिरवय केपेच्या कनालात बुडून 8-9 वर्साच्या चलयेक मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडली. ही घडणूक सुमार 6 ते 6:30 वरांचेर घडली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामा केलो आणि कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. शिरवय केपेच्या कनालात बुडून 8-9 वर्साच्या चलयेक मरण आयले. ही घडणूक आयतारा 6 ते 6:30 वरांचेर घडली. हे चली शिरवय आपल्या फॅमिलीच्या लग्नाक आयिल्ले तेन्ना ताणें आपल्या आवयक कनालाचेर वचुया म्हूण सांगलें. मात ताची आवय लग्नाच्या बोवाळांत विसरून गेली. कांय वरां उपरांत लग्ना खातीर तयार जावपाक गेल्ली तेन्ना तिका आपल्या चलयेची याद आयली. उपरांत त्या चलयेचो सोद घेवपाक सुरवात केलो तेन्ना ते चली कनालात बुडिल्ले दिश्टी पडले. थळाव्यांनी बेगोबेग पुलिशेक कळीत केले. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामा केलो आणि कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय हॉस्पिटलांत धाडली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. काय झालं हांगा ते फंक्शन आसलें मरे काल भावाले आनी ते भाव मिवणी चेडू ते आवयक आपयताले खंय की आपण मातशे पांय धुया म्हणून खतगांग ते खंय आवय गेला म्हणटकीर ते केन्ना गेले ते आमकां कांयच खबर ना. 6:30 म्हणल्यार ते हांगा आसा कितें हांगा आसा म्हणटकीर आमी फंक्शना आसा न्हू कोणाक कांय खबर ना. ते केन्ना गेले केन्ना पडले ते आमकां कांयच खबर ना. मागीर ते न्हेसपाक लागून तेगे आवय सोदता तेका कितल्या सुमारे म्हळ्यार 7:30 7 सुमार ते सोदता आनी तेज्या पयलीं तेंचें कांयच सांगू ना. म्हणल्यार मागीर सगळें सोदता म्हणल्यार कोणा मेळना. मागीर आवय सांगपाक लागली की अशें आपूण उदकां वयता हेजे पूण ती सांगूं लागली. तेन्ना मागीर आमकां डावट जालो म्हणटकीर आमकां कळटें कॅनला गेले आसतले आनी 4-5 भुरगे वाड्या वयले ते सोदपाक गेले आमी सोदपाक गेले आनी सगळें सोदली तेंकां. मागीर ते मुखार 2 किलोमिटर हय दर 1 किलोमिटर ते मेळ्ळे स्कुला कडेन आयला किलोमीटर नो हे बांद ना 20 मीटर दर 20 मीटर आनी ते मागीर तांकां उबारून हाडलें तेंच्यान हांगा हाडलें म्हणटकीर मागीर ती मागीर हेल्था वयली दिसता. मागीर ते खंय वयले ते आमकां खबर ना. आमी आमगे फंक्शना आसलेले आनी ती दुसरी कोण न्हू मागीर भावाले मिवणी चेडू ते. तुम्ही पळयतात हांव आसा जे पाडामा म्हणटा ते केपे एरियात आनी काल परत एक फावटी इन्सिडंट जालो. ल्हान एक 8 ते 9 वर्साची चेडू भुरगेचे हे व्हडले कॅनल आसा थंय खंय तरी बुडले आनी ही गोश्ट काल सांजची 6:30 ते 6:30 दरम्यान जाली. जे भुरगे आशिल्ले ते आपल्या सोयऱ्यांगेर आवय आनी तेजी 2 जाण भुरगीं ती सोयऱ्यांगेर तेंगी शादी आशिल्ली थंय येयल्ले आनी खंय तरी ते सांजचे अरावंड 6:30 सुमार तेणें आवयक सांगलें की आमी कॅनलार आपल्या पांय धुवपाक जाय. एक गोश्टी लागून ते हांगा येयले पूण तेजी आवय तेजे बरोबर वचूना आनी ते एकटे गेले. मागीर तेजे नंतर जो लग्नाचो बोवाळ आसलेलो ते दरम्यान तेगे आवयक ते लक्षाना. अरावंड 7:30 जेन्ना ते न्हेसपाक खंय तरी ते चेडवाची याद येयली तेन्ना याद येयल्या ते मेळोना. मागीर तेजो शोध चालू केलो पूण शोधल्यार खंय मेळना. मागीर गांवच्या लोकांनी तेजो शोध घेवपाक सुरू केलो. जे हो व्हडलो कॅनल आसा आनी व्हडलो कॅनल जो पोपजन स्कुला कडेन तेजर भायर सरता म्हणटकीर रातचो वेळ अरावंड 8-9 सुमार ही घटना जेन्ना 2 वरां सुमार ताका सोदले. तेजे नंतर 9:30 सुमार ताका एक कडेन उदकांत ते सापडले आनी मृत अवस्थेंत सापडले. तेजे नंतर केपे पुलिसांनी येवन पंचनामा केलो राती आनी बॉडी आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव धाडली. हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर.
जुवारी न्हंयत रोरो फेरयेचे ट्रायलीक सुरवात जाल्या. न्हंय येरादारी खात्यान 2 रोरो फेरी खासगी कंपनी कडल्यान बांदून घेतल्यात. तांची सद्याक चाचणी सुरू आसा. बेगीनूच ह्यो फेरी बोटी गोंयकारांच्या सेवेत हजर जातल्यो. जुवारी न्हंयत रोरो फेरयेच्या ट्रायलीक सुरवात जाल्या. न्हंय येरादारी खात्यान एका खाजगी कंपनी कडल्यान अशे तरेच्यो 2 फेरीबोटी बांदून घेतल्यात. ह्या दोनूय फेरीबोटींची सद्याक चाचणी सुरू आसा. फुडल्या कांय दिसांनी ह्यो फेरीबोटी गोंयकारांच्या सेवेत दाखल जातल्यो. उदका मार्गावेली येरादारी वाडोवपा खातीर तशेंच रस्त्यावेल्या येरादारीचो ताण उणो करपा खातीर न्हंय येरादारी खात्यान ह्यो फेरीबोटी सुरू करपा खातीर फुडाकार घेतला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोणी घर देता का घर हो डायलॉग तुम्ही ऐकलाच आसतलो. फामाद मराठी नाटक नटसम्राट नाटकांतलो हो डायलॉग केन्ना तरी तुमच्या कानार पडलाच आसतलो. पूण हांगासर गजाल मातशी वेगळी आसा. असोच कांयसो प्रसंग सांग्यार वाल्किनी वाठारांत रावपी रमेश तुकाराम नायकाचेर आयला. 74 वर्साच्या ह्या जाणटेल्याक कोणाचोच आदार ना. पळयात ताची काणी. देवाचे सोडले लास्ट देवाचे पासून देवा सोडलो. आवयने हांव दोगांय एकटलो तिची वर्स पयलेली तेन्नाच्यान आराम लागलो. कुणी घर देता का हो घर हो फामाद मराठी नाटक नटसम्राटांतलो डायलॉग दर एकल्यान आयकलोच आसतलो. थंय हो प्रसंग फकत नाटका पुरतो मर्यादीत आशिल्लो. पूण सांगेच्या वाल्किनी वाठारांतल्या रमेश तुकाराम नायकाचे बाबतींत खऱ्यांनीच कोण घर दिता काय घर अशी म्हणपाची पाळी आयल्या. 74 वर्साचो रमेश आपल्या पुर्वजांच्या भाटांत एकलोच रावता. ना घर, ना दार, ना फामिली, ना बायल, ना भुरगीं. आदार कसलोच ना. ना काम, ना धंदो. जगपाचें कसलेंच साधन ताचे कडेन ना. आपल्या भाटान पत्रो घालून एका ल्हानशा खोपीत तो रावता. जगपा खातीर कसल्योच मुळाव्यो साधन सुविधा लेगीत ना. पूण सांगतलो कोणाक? आदार मागतलो जाल्यार लागींचो कोणूच ना. शेजारी केन्ना केन्नाय जेवण दितात. भाचो केन्नाय फावट मारून वयता. पळयात हो खासा रिपोर्ट. आवय मेली मागीर हांव एकटो गेलो. लग्न जालें ना. लग्न हेका लागून भंय तुज्या विचारा जाय आसतना आहलो. पेट खाल्लें 10 वर्स भितर सोंपता आहलो. भाचो फक्त म्हाका तांदूळ दिता. बाकी हांव कोणा कडेन मागून कितें हाडटा. आता तुम्ही रावता ते तुमगेलें काय दुसऱ्या हेतून रावता? आवयच नांवार पूण नांवार जावं ना. काय हांगा न्हिदता रातचो सकाळी लाकडें भरकतालो आहा. तुमकां हांगा जनावरांचो बी भंय दिसना? जनावरां म्हाका भिता पळोवपाक. पयशे कांय ना कोणा कडेन मागून हाडटा अशें. आतां अशें तुमी कितले वर्स जाले आसा हांगा? हांगा 1967 साकून आसा. तूं पयलीं काम करतालो? आसलो म्हणल्यार सारकी काम न्हू. डेमा बी काम ते प्रायवेट न्हू तें पायनेर ती बरोबर कंपनी न्हू. कितें काम करताले? सुपरवायझर तेन्ना ते 12 रुपये पगार. कितलो? 12 रुपये. आवयने हांव दोगांय एकटलो. हां. ती सादारण 30 वर्स पयलेली. तेन्नाच्यान आराम लागलो. देवाचे सोडले लास्ट देवाचे पासून देवा सोडलो. जाणटेपणाक लागून काम करप लेगीत रमेशाक शक्य ना. ताका लागून पोटा खातीर अन्न हाडटलो जाल्यार पयशे ना. मागतगीर आपल्या गांवांतले लोक जेवण दितात अशें तो सांगता. ताची परिस्थिती पयली जाल्यार कोणाकूय काकूट येतली. सिनियर सिटीजन कार्ड बी कोण करून दिलें तुमकां? दिला म्हणल्यार ते कांय अर्थ न्हू. हांगा येता तेचे म्हणटी कडेन म्हाका पुलीस धरिता. आपूण रावता आनी सेल्फी घेता आनी वयता जालें. आनी म्हाका म्हणलें पोटा कितें बरें नासलें कशें आतां काय सांगना. तुका आतां ते म्हयन्यांत सिनियर सिटीजना पयशे मेळटात? हांगा पंचायत कोण पंचायत बंद केलें मागीर. हांगा कोण येयले मरे चेकिंगा कोण येयले तेणी सांगलें हांगा रावना म्हणून. लोक बरोबर न्हू हांगाचे. आतां लोक हांगा शेजारी लोक आहा रस्ते पयल्यार म्हणल्यार दारां गेल्यार कोण वाडना. तुगे दारां गेल्यार तूं वाडचें ना. दिता तुका तशे लोक? दिता. आमी आसा कुमियाताल वाल्किनी सांगे आनी जो म्हाजे सायडीन आसा तो रमेश तुकाराम नायक. अरावंड 74 एज. तेजी परिस्थिती अशी आसा तेका कोणाचो आदार ना. तेगेल्या आवय बापाय बरोबर तो रावतालो. तो लग्न जालें ना. पूण ह्याच झोपडी म्हणल्यार घर म्हणपाना झोपडी म्हणपाना. पूण खंय तरी तेका एक आदाराचेर तो रावता. आनी खंय तरी तेका एक भाचो आसता तो तेका केन्ना हाडून सपोर्ट करता. तो 12th पास जाल्लो आसा. पूण तेजे काम नाशिल्ल्यान पयलीं काम करतालो मागीर खंय तरी काम गेल्ल्यान तेजी परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ल्यान
एरिया पंचायत आसा पळय तेणी लक्ष दिवपाक जाय हेचेर की जे कोण सिनियर सिटीजन तांकां अत्यंत गरज आसा तांकां ह्या मनशाक थंय पावोवपाची इम्पॉर्टन्स आसा. पूण कितें आसा तेणी सांगलें येतात आपल्याले वास्तूच करता पूण जे तांकां मेळपा जाय ते योग्य टायमार मेळना. पूण आपल्याक जे वालकिनी गांव आसा ते लोकांक ताका विचारलें तुजें पोट कशें भरता. गांवांक लोक आसा जेवपाक वाड म्हणल्यार ते वाडटात पूण केन्ना आपल्यालो जो भाचो आसा ना लोकां कडल्यान कितें मागून आपूण खाता. पूण मेन म्हणल्यार कितें जें घर आसा ताका सेफ्टी ना. तो रावता न्हिदता लाकडाची खाट करून फक्त लाकडां बडी घातल्या आनी तेजेर शेंद्री घालना कपडो घालता ना साक घालून तो न्हिदता. मोरल सपोर्ट जाय तेंचे सोयऱ्यां कडल्यान नाजाल्यार लोकल जी ऑथॉरिटी आसा तेणी हे मनशाचेर जे खंय तरी तेगेलो टायम आसा 74 years खंय तरी लक्ष दिवन ताका आदार दिवपाची गरज आसा. खंय तरी आपल्याक आदार आसचो हें तेंचें मागणें. वालकिनी सांगेच्यान कृष्णानंद पेडणेकर. शिरगांवां जात्रेक जाल्ली लोकांची गर्दी पळोवन सोशल मिडियाचेर सदांच एक्टिव्ह रावपी फेली गोमसान त्याच दिसा आपल्या एका व्हिडिओत जात्रेत चेंगराचेंगरी जावपाची शक्यताय उक्तायली आनी ताणें वस्तुस्थिती पळोवन जे बाकीत केल्ले ते शेनवारा फांतोडेर खरें थारले. पळयात पुराय बातमी. फेली गोम्स ह्या मनशा विशीं तुमकां आनी वेगळेपणान सांगपाची गरज ना. गोंयची संस्कृताय परंपरा आनी गोंयचे समृद्ध दायज सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जगा मुखार मांडपी हो एक गोंयकार. फेली गोम्स शुक्रारा सकाळी शिरगांवा लयरेच्या देवळान देवीच्या दर्शना खातीर गेल्लो. देवळांत वयता जाल्यार प्रचंड गर्दी. ह्या वेळार सेवेत आशिल्ल्या पुलिसांकूय ताणें गर्दी नियंत्रणांत कशी हाडटले काय म्हणून प्रस्न केले. तशेंच एकंदर वेवस्था आनी लोकांची जाल्ली गर्दी पळोवन ताणें जात्रेक चेंगराचेंगरी जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे भाकीत केल्ले. लयराई जात्रे विशीं जायते व्हिडिओ ताणें सोशल मिडियाचेर पोस्ट केल्यात. तातूंतल्या एका व्हिडिओन तो जात्रेक जाल्ली गर्दी दाखयता. पुलिसांकूय गर्देर नियंत्रण कशें हाडटले काय म्हणून विचारता. लोकांची गर्दी आनी वेवस्था पळोवन जात्रेक चेंगराचेंगरी जावपाची शक्यताय आसा म्हणून सांगता. आनी शेनवारा फांतोडेर जात्रेक चेंगराचेंगरी जावन 6 जाणांक मरण येता. एखाद्या सिनेमात साधू वा तपस्वी एखादे भाकीत करता आनी मुखार तशेंच घडटा हें तुमी पळयलेंच आसतलें. पूण प्रत्यक्ष जिणेंत अशें चुकूनच घडटा. शिरगांवांय तशेंच जालें. आतां फेली गोम्स हो कोण साधू वा तपस्वी न्ही, तो एक सोशल मिडिया ब्लॉगर आनी समाज वावुरपी. ताणें शिरगांवा वचून जी वस्तुस्थिती मांडली तशेंच मुखार जाल्लें दिश्टी पडटा. एका सामान्य मनशाक जर चेंगराचेंगरी जावपाक शकता अशें दिसता जाल्यार पुलीस प्रशासन, मामलेदार, उपजिल्लोधिकारी आनी हेर बाकीच्यांक अशें कित्याक दिसूंक ना? आयकात फेली गोम्सान शिरगांव जात्रे विशीं केल्ले भाकीत. सिस्टम कितें पळयता मरे सिस्टम पळयता सिस्टम कशें घालता काय म्हणून ते कांय ना रे. 1 वर जालें बोल ना मरे आनी सिस्टम पळयता तेंची कशी घायला काय म्हणून पुलिसाची. जाल्यार पुलीस ना जाल्यार कांय ना रे बाबा. हेंचे जाम पडटा तुमकां सांगता. स्टॅम्पीड जावपाक शक्यता आहा. इतलो लोक चाम्यांनी सारको कांय ना बसून राहुल बाब सांगता रे. राहुल कहो तुजो आयचो बंदोबस्त कहो मातसो सांग. मातसो केन्ना हा तूं वट्टान हांव 8 येयला सकाळी 8 येयला PI बिचोली आनी तेजो स्टाफ आसलो. आनी तूं केन्ना खाता 8 ते सांजचो 8. 8 आतां पयलीं आनी दलवी कोण तुजो वयलो तो इंचार्ज तो फूल इंचार्ज SDPO. कित्याक आतां पयलीं सिस्टम कांय नाशिल्लो. ऑलरेडी ऑलमोस्ट
स्टॅम्पीड जावपाक येयलो 2-3दा 2 भुरगीं चिड्डुलीं. मातशी गर्दी आसली पण मागीर ती सारकी स्ट्रीमलायन जाली कित्याक ना मात तुमी येवन मात सकाळी कळना न्हू सकाळी फुडें हां अदरवायज इट इज ओके नॉर्मल आहा तशें ना हांवें 2 वरां सारकें बसून वेवस्थीत लोकांक सांगता 2 वरां बसून पयलीं कहलो एज अ प्रेशर इतलो मारलेलो की 2-3 भुरगीं सकाळी मातसो अर्ली मॉर्निंग मातसो क्रावड आसता म्हणजे चड लोक येता न्हू दॅट टायम दे मॅनेज वेल आतां इट इज परफेक्टली स्मूथ कांय ना इशू ना 2 वरां बशिल्लो आख्खी सिस्टम दाखयली तुका पयलीं गर्दी कशी आसली मागीर तो दलवी येयलो मसलमॅन तेणे वाट केली हेचे इन्स्ट्रक्शन तो एकलो मात दलवी मागीर येयला तेजे पयलीं एकलो वावुरला एकलो तुका दाखयलो व्हडी गोश्ट तें जालें कितें तेंचें कितलेंय बरें उरलें हे पुलीस ते पुलीसूच आनी म्हणटा तुकाच भायर थेयतले तशें म्हाका केलें आतां आं आतां रावतलो देवीच्याच नांवान हांव भायर रावतलो दाखयतलो आतां सिस्टम हांव हेंचो पयलीं मरे कितलो लोक येता हिंगा आजरांनी लोक येता पयलीं मरे आजरांनी कसो लोक येता तो वांगडा राव जाय सदा साडी आमच्या अरे शे बाबा ऑल गुड रे बाबा धरून रावला हां फुडें वचून जाव ना ना तूं राव यो म्हज्या फाटल्यान येयले फाटल्यान यो तूं यो यो म्हज्या फाटल्यान ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मोले आउटपोस्टाचेर आशिल्लो सुलभ शौचालय सामकोच वायट स्थितीत आसा. गोंय कर्नाटक शिमेवेल्यान प्रवास करपी पर्यटकांची बरीच गैरसोय जाता. ह्या शौचालयात उदकाची पुरवण लेगीत सारकी जायना अशी बायल पर्यटकांची कागाळ आसा. त्यांनी ह्या समस्ये विशीं बेगीनूच उपाय काडपाचें आश्वासन मोलेचो सरपंच सुहास गांवकारांनी दिलें. सुलभ शौचालय आसा ते बॉर्डरीचेर म्हळ्यार आमचे चॅक पोस्ट आसा थंय आसा सो ते लोकलांक कांय यूज जायना ते लोकल चड कोण यूजूय करना ती चडशी गरज तांकां ट्युरिस्टांची सो ती कोणाक कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्या ती आमकां कांय खबर ना कित्याक ती चड केन्ना केन्ना बंद आसता केन्ना केन्ना चालू आसता केन्ना कोण सांगता न्हू येवन आनी ती चडशी ट्युरिस्टांक यूज पडटा थंय चडशी उदक नासता म्हणटा ते कितें जालां उदकाचें बील बी कितें उदक नासता म्हटल्यार कितें जालां आमच्या मोल्या आतां मे म्हयन्यान बीन तशें कितें उदकाचे चडशे त्रास जाता आनी आतां जायकाचो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा त्या कारणान उदक पावतलें थंय हेज्यान फुडें अशें आयकता की तेंच्यान बंद केलां अशें आयकता बील भरूना म्हणून कितें तरी ते आमकां कांय हें ना आतांच आमी लास्ट गेल्या विकान तेज्या पयलीं एक 8 दिसां पयलीं एक इन्स्पेक्शन केल्लें तितून आमचो आमदारूय आसलो PWDचे थोडे हे आसले तेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना ती टॉयलेटी बाबतीन उलयल्ले सो आमदारान सांगलें की बेगीनच्या बेगीन न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय ना जाल्यार सकयल कित्याक रस्तो जावपाचो आसा त्या रस्त्याकूय ती वचपाची आसा तेवटेन तेन्ना सो तेजेर बेगीनच्या बेगीन तोडगा काडटलो अशें म्हणून सांगलां. आमी मोल्या बॉर्डरीचेर आसा जे जाग्यार शेवटची बॉर्डर म्हणून ती मोले आउटपोस्ट आसा त्या जाग्यार एक सुलभ शौचालय आसा. हे सुलभ शौचालय विक्टोरिया फर्नांडीस जेन्ना ट्युरिजम मिनिस्टर आसलेली तेन्ना तिच्या हातीन हांगा इनॉग्रेशन जाल्लें आनी तेन्ना आमदार आमचो विनय तेंडुलकर आशिल्लो आनी 2020 6 मार्च 2020 हेचे हांगा इनॉग्रेशन जाल्लें पूण आतां तेजी अवस्था पळयली जाल्यार ते कांयच ना. सगळे टॉयलेट हांगा मोडलेले अवस्थेत आसा. दुसरें म्हळ्यार उदक ना. हे बंद आसपाक कारण म्हळ्यार हे जे उदकाचे बील जे डिपार्टमेंटान भरपा जाय आसलेले ते डिपार्टमेंट भरिना आनी हांगा जे भायल्यान जे ट्युरिस्ट येता गोंयान येवपा येता आनी फस्ट तांकां सुलभ शौचालय टॉयलेट मेळटी पूण तेजी दुरवस्था जाल्या
खंय कोण मनीस ना, कांय उदक ना, कांय ना. पूण हांगा ज्यो ट्युरिस्ट म्हणून ज्यो महिला येता, महिलांची भरपूर कुचंबणां जाता. एक जे दादले मनीस जाल्यार ते खंय कितें करूं शकता, पूण ज्यो हांगा महिला येता तेंची कुचंबणां जाता. आनी हांगा जवळच हांगा आउटपोस्ट आसा आनी थंय बी महिला कर्मचारी काम करता, पूण तेंकांय टॉयलेटीक खंयचोच टॉयलेट उपयोग करूंक मेळना. जे आउटपोस्ट आसा थंय बी टॉयलेट ना, पूण तांकां जवळ जवळ एक 10-20 मिनटांची हे सुलभ शौचालय आसा. पूण त्या सुलभ शौचालयाची जी दशा जाल्या ती पळयली जाल्यार हांगा कोणूच हांगा फुडें येवचें ना. गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोंय राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ कार्यकाळ सोंपूनय बेकायदेशीरपणान कार्यरत आसा. ह्या संचालक मंडळान सहकार अर्बन क्रेडीट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचो चेअरमॅन उदय प्रभून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली. हे याचिकेचेर सोमारा सुनावणी जाली. ह्या वेळार उच्च न्यायालयान सरकाराक धारेर धरले, तशेंच बँकेर प्रशासकीय नेमणूक केन्ना करतले, तशेंच वेंचणूक प्रक्रिया केन्ना घेतले काय म्हणून खंडपीठान सरकाराक प्रश्न विचारल्यात. तशेंच 8 मे मेरेन ह्या प्रश्नांची जाप दिवपाचो निर्देश खंडपीठान सरकाराक दिला. Today there was a petition filed by this against the Goa State Cooperative Bank. What is that petition and what is the order in it? Yes, so today my client Mr. Uday Prabhu on behalf of his society had filed a writ petition before this honorable court in respect of elections to the Goa Cooperative Bank. The prayers made in the petition was in respect of how the board of directors are continuing in their office after expiry of their term, and can they continue to hold their office after expiry of their term. And secondly, what has been the role of registrar of cooperative societies as far as holding of election is concerned and permitting that board whose term has expired way back in August 2024, allowing that board to continue. So this was the premise on the basis of which we had filed the petition. It is our case that in terms of provisions of the Goa Cooperative Societies Act, a society where there is a government shareholding, the registrar of cooperative society has to conduct and complete the process of election and appoint a new board before the expiry of the term. And if they fail to conduct the election and appoint the new board, then mandatorily they have to appoint an administrator supersede the society, which has not happened in the present case. The elections for the Goa State Cooperative Society was due way back in August 2024. Registrar of Cooperative Societies ought to have exercised their jurisdiction, appointed a new board before August 2024, which the Registrar of Cooperative Society has failed. And further, the registrar has illegally permitted that board of directors to continue even after expiry of their term. And we have brought to the notice of this Honorable High Court that board, which is illegally continuing in their office, in fact is taking decision which has substantial financial implications, and therefore immediate intervention is required from this Honorable Court. Now this Honorable Court was pleased to hear us. They have directed the state government to positively consider these issues and make a statement on 8th of this month. And now the matter is posted on 8th of May 2025 for their statement as to how they allowed the board of directors to continue, and secondly within what time they will appoint an administrator and supersede the board. Now the matter will come up on 8th of May for further hearing and adjudication. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.